आजा 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 संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे. नमस्कार. कारवार न्यूज कोकणी आजा संडे ह्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां सगळ्याक सुदर्शन नाईक स्वागत करता. तशेंच आजा तुमकां बीन हांव स्वागत करता. नमस्कार नमस्कार. सुदर्शन बरो दिसलो म्हाका. कित्याक सांग तुका बरें दिसचें कित्याक बी कारण उरता ताका. हांव ना ना म्हणल्यार ती म्हाका ऊन हाडटातच न्ही रे. हांव येयना म्हणिल्लो. कित्याक म्हाका बी थोडी काम उरता रे. आतां मरे आतां गिमांत मरे आमगेले काळिंगण म्हण केल्ली, आमी वांयगण म्हण केल्ले, थंय वयच पडटा. तेज नंतर आतां कितें जालें आतां परत आतां शेताचो टायम अंदू शेत करना बाबा आमी. ना ना शेत करूंक ना करचें अशें दवरलें ना न्ही. कित्याक शेत करचें, डेमा उदक सोडचें, पाड जावचें. पयरान म्हाका एकली विचारतलो आजा अंदू आमी शेत करचें रे, अंदू बोर्ड वयर लायला रे म्हणून. हांवें कितें म्हणलें ताका, शेत केल्या बेजार ना म्हण करचे पयले, शेत करचे पयले परिहाराक अर्जी घाल म्हणलें ताका. म्हणल्यार सारकें फाल्यां सकाळ बुडचेच न्ही ते. हय हय बुण घेवन वयचें तेच्या खातीर तूं पयलेच परिहारा अर्जी घालून दवरल्या बरें न्ही. तशें म्हणून घेवन आनी कितें जालां आतां सुदर्शन सांग तुका हांव. तुका सांगल्यार कित्याक खबर तुमकां उलयची न्ही ही गोश्ट. अरे आज कारवारात कितें जावं लागलें रे. आमगे भाशा पयलीं मरूं लागिली, आतां लोक मारूं लागलात. ह्या कोंकणी भाशी पयलीं मरतेत आशिल्ली. कित्याक भायले लोक येवन मरतेत आशिल्ली. आतां ह्या भाशेक बरे लोक येवन मारूं लागले. म्हळ्यार ठार उडयचेत आमगेले भाशे पुराय निर्णाम करचे आनी ते भाशेक ते निसंतन म्हणटा पळय तशें करूं लागलात. बरोबर बरोबर. म्हण आमी करूं दिवं जायना. ना 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 सुदर्शन आमी कित्याक करूं दिवं जायना. अरे कोंकणी भाशेचेर आमकां अभिमान आसा. आमी ती भाशा सदांच चलतेच दवरूं जाय. अरे दवरूंकच जाय न्ही बाबा. कित्याक मातृभाशा म्हणल्यार कितें तेच जी आमकां मात्र म्हणल्यार कोण आवय आवयन शिकयली जी भाशा ताका म्हणटात मातृभाशा. बाकीच भाशेचेर आमकां कसलोच ना. आमकां कसलो राग ना बाबा. बाकीच आतां आमी कर्नाटकांत रावलो तर कन्नड शिकूंकूच जाय. आमी कन्नड उलयतात, कन्नड बरयतात, कन्नड वाचतात, सगळें करतात. म्हणजे शिकील जी भाशा उरता न्ही, आवयन शिकयली भाशा उरता न्ही, त्या भाशा विसरूं जायना. आतां पयर तुका खबर उरतलो सुदर्शन ते मुन्सिपाल्टीन पयर कन्नडान म्हणल्यार हे म्हणटात ताका सायन बोर्ड. कसलें म्हणलो सायन बोर्ड ते म्हटल्यार सिग्नेचर न्ही रे. सिग्नेचर न्ही. ना 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 आतां खंयच्याय गांवांत आमगेले एक गांव, त्या गांवाचो नांव बरोवन घेवन एक बोर्ड लायतात. ताका सायन. हय सायन म्हणल्यार ही म्हण केलां बरें ते सही मारता मरे. मागीर थोडे मागीर बोट लावचेत अलग गोश्ट. म्हण कितें व्हरू हय त्या बोर्डाचेर वयर कन्नडान बरें नांव बरयलें. सकयल देवनागरी लिपी भितर तेंचे बरयलें कोंकणी भाशेंत बरयलें. हो अमूक रस्तो तमूक रस्तो म्हण बरयलें. अरे कोण तरी येवन घेवन तेजेचेर येवन घेवन काळे पेंट मारलो. बाबांदो आमकां भाशे बदल न्ही. भाशा कित्याक खबर आसी. भाशा खाली संवादाक उपयोग जावं जाय. संवादा शिवाय संहाराक किंवा संघर्शाक उपयोग करूं जायना. भाशा म्हणल्यार कितें. आतां एक समजून घ्या, एक मोनो ताका उलोवंक कळना, ताका उलोवंकच कळना, त्या खंयचीच भाशा कळना म्हणल्यार विचार करा तुमी. खंयचीच सुदर्शना आतां एक मोन्याक खंयचीच भाशा कळना, तो कितकन उलयतलो. कशें तरी एक्शन करून घेवन कितें तरी सांगतलो. तो कित्याक तशें करता. तेणी सांगिल्लें आमकां कळू म्हणून सांगता. बरोबर. मागीर भाशा ही आमी एकमेकान उलयले एकमेकाक कळू म्हणून सांगतात. बरोबर बरोबर. भाशा तशें म्हण म्हणटा भाशा संवादाक उपयोग जावं जाय. हेका जाय न्ही जो कितें संघर्शाक उपयोग करूं जायना. एक टायमाक कोंकणी राज्य जाता आशिल्लो. जेन्ना भारताक आमगे स्वातंत्र्य मेळिल्लें पळय, स्वातंत्र्य मेळिल्लें तेन्ना भाशा वार ह्या भाशेचो हो राज्य, हो भाशेचो तो राज्य म्हणून केलें. म्हण कोंकणी भाशेक कित्याक राज्य मेळना सांगा. कित्याक मेळना सांगा. कोंकणी भाशेक कित्याक राज्य मेळना खबर आसा. तेन्ना कोंकणी भाशेचो राज्य जावन आशिल्लो गोंयांत तेन्ना हो पोर्तुगीजाच्या ताब्यांत आशिल्लो. तेन्ना आमगेल्या कोंकणी भाशेक राज्य करूं मेळना. तशें म्हणून एक देगेन आशिल्लें सगळ्याक हाडून खंय घायलें आमगेले तूंच घायलें. कर्नाटकांत उरलें आमकां एक गर्व अभिमान आसा आमकां. आमी कर्नाटकाचे म्हणून आमकां एक अभिमानान सांगता आमी कर्नाटकाचे. आनी कन्नड भाशेचेर बी आमकां अभिमान आसा. म्हणून मातृभाशेक आमी सोडून दिवं जायना न्ही.
मातृभाषा आवय उरत ही आमगेल कन्नड भाशा आमकां मावशी. दोगी लोकांक तितलोच आमी गौरव दितात. अभिमान दवरूंकूच जाय न्ही बाबा, दवरूं जाय न्ही. हय दवरूंकूच जाय. हे तुमगेल कितें म्हणून म्हाका कळटना. तुमी हाण करून बळजुमेन म्हाका हेत करा तेत करा. हांव म्हणटा हे थोडे लोक म्हणटले कितें म्हणटा खबर आसा, हिंदीन बरयले म्हणटात. अरे हिंदी न्ही रे बाबा, ती हिंदी भाशा आनी लिपी आसा पळय ही देवनागरी लिपी. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याचे खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असल्या लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करता व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागी, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. देवनागरी लिपी आसनी खूब इतले भाशेक आसा. कळ्ळें सुदर्शन? हय. मराठ्याक बी कितें देवनागरीक लिपी, कोंकणी भाशेक बी देवनागरीक लिपी, हय. हिंदी भाशेक बी देवनागरीक लिपी, अशे खूब इतले भाशेक मरे देवनागरीक लिपी आसा. हेंकां कळना जाल्यार कितें सांगतले? तुमी हेत करा तेत करा, हेत वाचा, हे सोडा, हेजे नंतर ना, तशें जायना न्ही. सारकें. तशें करूं जायना. हांव कितें म्हणटा, भाशा ही भाशा खाली संवादाकच म्हणली नाय तुमकां, संवाद म्हण म्हाका एक बेजार दितलो. आज आमगेल कारवारच्या राजकारणात आशिल्ले लोक आमगेल तेंगेली भाशा बी कोंकणीत, तेमगेल मातृभाशा बी कोंकणीत आनी आमगेल मातृभाशा बी कोंकणीत म्हण कोंकणी बद्दल इतलो व्हडलो हे जालें, व्हडलो स्ट्रायक जालो. कित्याक कितें एक मनशान एकल्यान तरी कोंकणी भाशे बद्दल बाबा आमगेल भाशा ही म्हणून कोणी एकले सांगा. माझी MLA उरू, माझी मंत्री उरू, आतां हालींच MLA उरू, एकल्यान तर उलयलात. कित्याक उलयले ना तुमी? म्हटल्यार तुमकां भायल लोकांक येयले तुमकां मत जाय दिसता न्ही, त्या मता खातीर गप रावले. उलयनात तुमी. कित्याक उलयतले? कितें गरज पडला? गांवार गांव पड नचू, तुमगेल मात्र मत मेळून तुमी मात्र विन जावन घेवन गेल्या जाले. घाल्या तुमकां मत ह्या पटी कोण येता पळया. सगळे भाशेचे कोंकणी भाशेचे मनीस जर तर एक जावत न्ही, मत खंयच्यान हाडता पळयता तुमी बी. म्हाका भिरकट मारत रे सुदर्शन. मागीर तशें न्ही, म्हाका मस्तक तापत न्ही येता. म्हण हांव मरे आतां फाल्यां एक पोलीस स्टेशनाचेर वयतलो. कित्याक आजा? कित्याक म्हणल्यार मागीर थंय बरें पयर हांवें सकाळीं पळयलां 3 नाल्ला बोंडे पडिल्ले आशिल्ले. खंय? बागात रे, बागात. चल एकल्यान हांवें चोरील बी म्हाका मनीस कोण म्हण खबर आसा. पण हांव एकलो वतना पोलीस कंप्लेंट दिवंक. कित्याक? म्हाजे बरोबर एक 100-200 लोक तरी जाय. कित्याक लागून? कित्याक लागून म्हणल्यार एकले गेल्यार कंप्लेंट घेता रे तुमी, 1-2 लोक गेल्यार. आतां पयरच कोंकणी भाशेचेर अपमान जालो म्हणून कंप्लेंट दिवंक गेल्यार 5 लोक गेल्ले, कंप्लेंट घेयना ना मरे तेमी. जेन्ना आमी 1000 लोक एक जावन कोंकणी भाशेचेर स्ट्रायक केलो तेच नंतर FIR केले. म्हटल्यार फाल्यां हांव एकलो कंप्लेंट दिवंक गेल्यार हे पोलीस कंप्लेंट घेयनात. तेच लागून 100 लोक जाय म्हण जालो. म्हाका एक खंयचे बी आतां हेजे नंतर कंप्लेंट दिवं वयतल्यार 100-200 लोकां पुंजून घेवन वयचे पडलें ना. कितें जावं, नाल्ल चोरू,
ना आनी कितें बोंडे पोडू. बोंडे पोडू एक्सिडेंट जावं मार जावं बोड पोडू ना जाल्यार आनी बलात्कार जाल्यार बी 100 लोकांक घेवन तोच जावन जालें ना आमी बरोबर. म्हटल्यार एक दोगान वचून कंप्लेंट दिवं गेल्यार ताका किंमत ना. 1000 लोक एक कडेन जाले नंतर म्हळ्यार तुमकां भंय. हां अरे बाबा इतलो कसो गेले अशें तें हांव सगल्या सैरदारी आपयला हांवें आपयलो आनी म्हाका तें त्या सैरदार म्हाजें कितें जालें काय फोनाचेर उलयताले. हांवें फोन बी घेवं गेलो ना फोनाचेर उलोवं गेलो ना कित्याक खबर तुका येईन जातलें मागीर. ना फोनाचेर उलयची बी आतां चुकूत. हां कळटलें म्हणून. पयर कोंकणी भाशे बद्दल कंप्लेंट करून सांगला म्हणून आमगेल्या MLA बाईन उलयले तेमगेलेच कोणा संबंधिका कडेन उलयले तेणी रेकॉर्डिंग केलं आनी सगळें बरें गांवभर केलें मरे. हां आनी फाल्यां हांवें उलयलें मागीर रेकॉर्डिंग करून भानगड केल्यार हय. तशें म्हणून हांव कितें करता हांव कोणा कडेन हांव फोन म्हाका फोन बीन करूं वचनाका तुमी मागीर नंबर हांव कोणाक सांगना बी हे बरोबर. कित्याक सांगूं जाय फोनाचेर उलयल्यार रेकॉर्डिंग कर. अरे तेणी एक ते कॉन्फिडेंटली उलयलें तेणी कितें कॉन्फिडंटली. हां तेंच उलयले तेणी ते उलयले त्या बाईन उलयले ह्या मनशान आयकून घेवन गप रोज सोडून ते रेकॉर्डिंग करून 1000 लोकांक घालता म्हटल्यार फाल्यां ती बाई मुखार येतली केन्ना देवची ना. हां आमचे कडेन कोणा कडेन उलयतली अर्थ नाशिल बाबा तुमगेले अर्थ नाशिले. तेमी कित्याक राजकारणांत लोक भितरल्यान कितें करतात आसा तें करूं दिया. आनी तसले मनीस आमी हांवूच हातबो मारला ही येयल ना तो येयल ना हो येयल ना म्हणून घेवन हां अशकन येवं गेल्यार हेमी अशकन करता म्हणलं नंतर फाल्यां तेमगे नांव वायट न्ही येतलो मनीस बीन येयना मागीर. येयन न्ही मागीर कित्याक बाबा तशें करता तुमी हां कित्याक करता का म्हण घेवन. हां सुदर्शन आतां उलयलें आमगेले खूब जालें आमी आज लोकांक सांगिल्लें की तुवें बी म्हाका सांगिल्लो प्रश्ना उत्तराचे अशें कितें आसा म्हणून प्रश्नाचे आतां हांवें म्हाजे कडेन प्रश्न तेणें दिलात दर्शनान म्हाका प्रश्न दिल्ले हांवें तकले घायले म्हाका वाचूं कळ्ळी एक पाटी सांगले नंतर तकले घेवन वता. खूब लोकांक खूब प्रश्न विचारलात भरपूर प्रश्न आसात प्रश्ना बद्दल कांय बेजार ना आनी ही प्रश्न आमी घेतली सोडनात सुदर्शन सोडूं जायना ना. आनी ही प्रश्न आमी मुखार लायता सुरू करया मरे. हय हय. दोन विकाचे प्रश्न एक कणे करून घेवन एकच पाटी मागीर एक एपिसोडाक आमी हय आन्सर दिला जालें. आन्सर दिता तुमकां हे विचारा प्रश्न विचारा मजा येता मजा येता कित्याक मजा सांग तुमी एक विचारता आपलेपणान विचारतात न्ही. आनी थोडे लोकांनी म्हणलें की दर्शन म्हणटालो हे कोल्याक आनी तुमगेले लोकांले तुमी सांगतात बाकीच्या लोकांक तुमी सांगनात म्हणून आनी कितें कोण जर तर बुरशे प्रश्न विचारला तेंगेलें नांव घेया प्रश्न कितें म्हण सांगनाका म्हण हे बी करतले आमी तुगेलो हे बरें आसा कितें म्हणटा एडवर्टायज ते कितें म्हणटा रे ते तेणें एक आमकां हें दिली एड म्हणणी तेणें घायल मरे. आतां आमकां कितें हां बरें हां हरकत ना बरें हें दिलें तुवें म्हाका एप्रिशिएट हां तुका एप्रिशिएट करता कित्याक काय म्हणल्यार तुवें जें सांगलें पळय जे कोण बुरशे प्रश्न विचारतात आनी गांवां नाका आशिल्ले प्रश्न विचारता पळय तेमगेलें नांव घेतले आनी तेमी विचारिल्ल्या प्रश्नाक आमी उत्तर दिना. तेणी एक प्रश्न विचारला म्हणटा तो बरोबर न्ही तसलो प्रश्न तूं विचार नाका म्हण तेका नांव घेवन सांगतले हे सांगले नंतर तेमकां बी कळूं जाय की हेजे नंतर तो विचारना तसले क्वेश्चन विचारचो बंद करतलो. हां तशें म्हणून घेवन आजाक पळय तर म्हणे पोरां दो खूब दीस जाले तुमकां बी पळोवन घेवन म्हाका बी पळोवन पोरां खूब म्हाका याद करता खरी सगळीं पोरां हय पोरान म्हाका खूब विचारले बी तेजे म्हणून तुमकां हांव आतां शाळे बी सुरू जाला बरें करून रावा हां शाळे बिळे वचा पोरांचो आनी हय पावसांत दिवसांत हेका उदक भरता हेका रस्ते सोडून घेवन गटाऱ्याकात बी वचनाकात वेवस्थीत वचा आनी शाळेंत कोण हरू येता पळय तुमगेले आई बाप कोणी हरू येतात तेमचे बरात वचा नाजाल्यार कोण उळख आशिल्ल्या बरें वचा कोणी येईल म्हणून हो गेल म्हणून वचनाकात बरें करून रावा आनी एक गोश्ट सांगता तुमकां कितें सांगू केलो हां शाळेची सुदर्शन आतां बी परत मरे आमचेर खूब आमकां हे येयलात खूबच कंप्लेंट येवंक लागलात म्हाका बी खूब लोकांनी हे सांगले कसल्याच्या शाळेंत पयशे खूब घेता खंय रे हां फीस हय खूब ते डोनेशन म्हणून घेवन घेता खंय मागीर आनी तुमगेले म्हयन्याच फी म्हण घेता खंय अशें करून घेता खंय नाका गरीब पोरा शिकूं दिया आनी एक शिकूचे बद्दल सांगता रे म्हाका याद येयली जे कोण पळय कन्नड म्हणून आमगेली मातृभाशेक कन्नड बी आमगेली मात्राच भाशा त्या भाशेक बद्दल ते कोण उलयता पळय तेमकां बी देव बरो करूं कित्याक भाशे बद्दल हे करूं जाय आनी भाशे बद्दल एक सांगता तुमकां आमगे कोंकणी भाशेच्या लोकांक ज्यो कन्नड भाशे बद्दल
स्ट्रायक करूंक बेंगळूरच्यान मंगळूरच्यान हेकातल्यान तेकातल्यान लोक कारवार येतात. मुंबई पुणा न्ही हिंगा कन्नड भाशे बद्दल फायट करूंक कित्याक येतात. कारवारात तेमगेले घरदार ना जागा ना काय ना तेमी येवन हिंगा स्ट्रायक करतात त्या भाशे बद्दल. आनी आमी कोंकणी भाशेंत लोक आमगेले कारवारात जागो आसा घरदार आसा सगळे आसात संबंदीक आसात आमी येवंक मागनात. आशिल्ले खंयच्यान कितें उलयता सांग हें त्या भाशे बद्दल करूं जा. आतां हे हेतूत रे मोबायलात ते वॉट्सअप हे येयला ग्रूप व्हॉट्सअप ग्रुप हां वॉट्सअप ग्रुपात मरे हां अशें करूं जाता. अरे तुमी आशिल्ले खंयच्यान उलयलें म्हण जायना पयर स्ट्रायक जाले तर कितले लोक येयले रे. बरोबर जावू जाय सगळे जा म्हणटात येया एक पटी येया जे मातृभाशेचेर जर तर तुमकां अभिमान उरत न्ही येया स्ट्रायक करया. आमगेले भाशे बद्दल आमी आमगेली मेजॉरिटी कितलो आसा म्हणटा कोण दिवया. दाखया हय करूंकूच जाय हें तें जावूंकूच जाय. जायना मोबायला ते टायप करून घायल म्हणून जायना मुखार येया. कित्याक तुमगेलो घरदार आसा हिंगा तुमगेलो जमीन आसा तुमगेलो जागो आसा तुमगेलो संबंदीक आसा तुमगेलो आवय बापूय बी हिंगा उरतले. करा तुमी बी करा. म्हाका बी खबर आसा कामा धंद्या खातीर तेमी बी काम सोडून येतात तेमगेले भाशे खातीर. तेमगेले भाशे खातीर तेमी हिंगा जागा नाशिल्ले लोक काम सोडून घेवन येतात आनी आमगेले हिंगा जागा दवरून घेवन आमी कित्याक काम सोडून येवं जायना एक दिसा खातीर. या भाशे बद्दल अभिमान दवरून घेवं जा. भाशा केन्ना सोडनाकात. हांव मुखार येताराक तुमगे सगळे प्रश्नाचे उत्तर दिवं येतलो. तो पर्यंत तुमकां सगळ्याक देव बरो करूं. नमस्कार. नमस्कार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.